नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात तुमचें स्वागत आसा. आमचें गोंय सुपुल्लें, भारता भितर एक ल्हानशें राज्य, पूण आमचे कडेन टॅलंट कमी ना. इतले टॅलंट आमचे कडेन भरलां आनी वेगळ्या फिल्डां भितर गोंयकारांनी आपली नामना मेळयल्या. गोंय देश पावंड्याचेर आनी इवन अंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या गोंयकारांनी वेगवेगळ्या फिल्डान आपलें नांव तयार केलां. वेगवेगळे प्रायजां घेतल्यां, मॅडलां घेतल्यां. आयज आमचे बरोबर अशेच तरेची दोन माणकुली भुरगीं आसा जांणी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आपलें नांव केलां. आनी ती अशी फिल्ड आसा जी खूब टॅक्निकल आसा. रोबोटिक्स अशा कठीण अशा विशयाचेर ह्या भुरग्यांनी दुबाय वचून आपलें नांव केलां आनी तांणी हातूंत भितर गोल्ड मॅडलां घेतल्या. सो आयज आमी तांचे बरोबर भासाभास करया. तांचे बरोबर बाकी तांचे पेरंट्स आनी मेंटरूय आसात आनी टिचर आसात. सो तांचे कडेन आमी उलोवया की हें तांणी कशें शक्य केलें. हे जे प्रायज मेळ्ळां हातूंत भितर कितल्यो इंट्रस्टींग गोश्टी आसा. एक चली भुरगी रोबोटिक्सां वचून इंटरनॅशनल लेवलाचेर शायन जाता. दुसरी गोश्ट म्हणजे शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हंबल बॅकग्रावंड आनी ताका जेन्ना दुबाय वचपाचें आशिल्लें तेन्ना 1 लाख भर खर्च आशिल्लो करपा खातीर आनी ताका तें पॉसिबल नाशिल्लें तें करपाक. सो तातूंतल्यान ह्या प्रॉब्लमाचें सोल्युशन म्हणून एक बरो इंट्रस्टींग असो कॉन्सेप्ट माया कामत हांणी काडलो आनी तो म्हणजे क्रावड फंडींग. आतां क्रावड फंडिंगान देशभर भारतभर अशे इवन जगान भितर वेगवेगळे तरेचे कॉन्सेप्ट्स येता. तशेंच गोंयांत तांणी ह्या चली भुरगीक हांगा दुबाय धाडपा खातीर क्रावड फंडींग केलें आनी कितलेशेच गोंयकार फुडें आयले आनी तातूंत भितर आपलें कंट्रिब्युशन दिवन तांणी 1 लाख रुपया जमयलो आनी म्हणून ती दुबाय वचून येवपाक शकली. सो अशे तरेचे इंट्रस्टींग गोश्टी ह्या हातूंतल्यान तयार जाल्यो. सो म्हणून आमी आयज मुद्दम हांकां सगळ्यांक हांगा आपयलां डिस्कस करपा खातीर की हे गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या यंग जनरेशना खातीर एक देख आसा. एक तातूंतल्यान तांणी कितें शिकपाक शकता आनी हाजे फुडें आमी सेम मॉडल रेप्लिकेट करून अशा बाकीचे कितलेशेच लोकांक हेल्प करपाक शकता. सो आमी सगळ्यांत पयलीं सुरवात करया अनय कामत हांचे कडच्यान की जस्ट जाणून घेवपा खातीर हें कॉम्पिटिशन कितें आशिल्लें आनी तातूंत भितर कितले चॅलेंजीस आशिल्ल्यो आनी कितले लोक हातूंत भितर इनवॉल्व आशिल्ले. थँक्यू. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आमकां सगळ्यांक आपयलें आनी चान्स दिलो म्हणून. कॉम्पिटिशनाचें नांव कोडेवर 5 ह्या वर्साचें नांव आशिल्लें ताचें. कोडेवर ही फाटले 2 वर्सां जाता गोंयांत आनी हो जो पयलो खेप आशिल्लो हातूंत ते म्हणजे तांणी 2 गोश्टी पयल्या खेप केल्ले हांगा. ह्या वेळार तांणी तो फिजिकल इव्हेंट म्हणून केल्लो. म्हणजे भुरग्यांनी एक्चुअली त्या वेन्यूचेर वचपाक जाय आनी थंय वचून तांणी तें प्रेजेंट करपाक जाय. आनी तातूंत पयलीं एकूच ट्रॅक आसतालो तो म्हणजे प्रेजेंटेशन दिवप, प्रोजेक्ट करप आनी ताचें प्रेजेंटेशन दिवप. पूण ह्या वर्सा तांणी कितें केलें तर ह्या वर्सा तांणी आनी एक ट्रॅक तातूंत दवरलो रोबो चॅलेंज म्हणून. सो एक 8x4 फिटाचो हें आसता, अरिना आसता आनी ताजेर थोडे टास्क दिल्ले असतात. सो एक रोबोट तयार करचो पडटा भुरग्यांनी. तांचोच एक किट आसा. ऑन द स्पॉट करप आसता ना करून हाडपाचो. क्वर्की म्हणून किट आसता तांचो, तो घेवन एक रोबोट तयार करपाक जाय आनी तो तांच्या सॉफ्टवेरान कोड करपाचो. आनी ताणें ते टास्क एक तर मनशान कंट्रोल करीत कंप्लीट करपाचे, नाजाल्यार अशें करपाचें की तो ऑटोनॉमसली म्हणजे आपले आपूण ते सगळे टास्क कंप्लीट करता. ते सगळे टास्क जर तो ऑटोनॉमसली करता जाल्यार डबल पॉयंट्स मेळटा. सो जर जिखपाक जाय जाल्यार ते ऑटोनॉमसली करपाक जाय. सो हो एक एस्पेक्ट येता तातूंत. हे ऑटोनॉमस म्हणजे बाय थ्रू कोडिंग म्हणजे दोनी हातून कोडिंग आसाच. पूण पयल्या हातून कोड अशें जाता की आपणें लेफ्ट बटन दामल्यार ताणें लेफ्ट घेवप रायट. पूण हातून आनीक बटन दामपाचो चान्स ना. एकदां स्टार्ट दामलो की त्या रोबोटान वचून आपणें सगळी कडेन भोंवपाचें सारकें. सो दिसता तितलें इजी आसता, मातशें कठिणूय जाता कित्याक केन्ना केन्ना पळोवचें पडटा की रोबोटान आपलें काम सोंपयलां काय ना. त्या खातीर मातशें ती चॅलेंजींग जाता. पूण जर इनफ टायम मेळ्ळी प्रॅक्टिसेक जाल्यार करप शक्य आसा. पूण हें तांणी पयल्या वर्सा केल्लें ह्या वेळा. त्या खातीर गोंयच्यान प्रत्येक जाग्याचे रिजनल्स जाल्ले. गोंयान आमी गोवा रिजनल्स कोडेवराचे 10 मार्चाक ऑर्गनायज केल्ले. सुरवातीक ऑलमोस्ट 50 वयर टिम्स रजिस्टर जाल्ल्यो. पूण मागीर ते थोडी कडेन एग्जामीचे टायम आशिल्ले तेन्ना आनी 2-3 कॉम्पिटिशनाय चलतालीं. सो लास्टाक करता करता एटलिस्ट सांगपाक म्हणजे बरें दिसता तें म्हणजे इतले लास्ट मुमेंट जावन सुद्दां 34 टिम्स आयल्यो गोंयच्यान. 34 टीम त्या वेन्यूचेर आशिल्ल्यो जेन्ना गोंयांत.
हे सारस्वत विद्यालयान जाल्ले गोवा लेवलाचेर गोवा लेवलाचेर फर्स्ट टायम जे जाल्ले ना 10 मार्चाक हय 10 मार्चाक मुख्य म्हणजे कितें तर त्या दिसा जेन्ना गोंयच्यान ज्या लोकांनी पार्टिसिपेट केल्ले त्या सगळ्यांनी कोरकी म्हणटा तो ऑलमोस्ट पयल्या खेप पळयल्लो तेन्ना आनी तो जाल्लें अशें की इतल्या शॉर्ट टायमान केल्लें तें की सगळ्यांक ट्रेनींग दिवपा खातीर आमी लास्टाक थंयच्यान मनीस आपयल्लो तन्मय सर म्हणून आयिल्लो ताणें हांगा येवन बरें सगळ्यांक ट्रेन केलें पूण फक्त कितें तर 1 दीस पयलीं म्हणजे 2 दीस पयलीं सगळ्यांक फिजिकल ट्रेनिंग जाल्ली सगळी टीम्स आयल्यो तांणी किट घेतलो तांचो तांणी एसेंबल केलो रोबोट आनी बेसीक कोडिंग कितें आसता तें पळयलें मॅट बी कशें आसता तें पळयलें तांणी आनी ताजे उपरांत तांकां एक ऑलमोस्ट 1 दिसाचो टायम आशिल्लो सो एका दिसान जाता तितलें ह्या सगळ्या भुरग्यांनी केलें ट्रॅक 1 जो आशिल्लो इनोवेशन आनी एंटरप्रिन्युअरशीप म्हणून तांकांय ट्रेनींग दवरलें पूण तांचें ऑनलायन ट्रेनींग आशिल्लें ते सगळीं जाणां आपले प्रोजेक्ट्स घेवन आयिल्ले आनी अशा रितीन फायनली गोंयच्यान 23 टिमी नॅशनलाक पावल्यात ओके सो नॅशनल तांची हरियाणा जाल्ली अल्पायन कॉन्व्हेंट स्कूल ती 6 एप्रिलाक जाली 6 एप्रील म्हणजे गोंयच्या सगळ्या पेरंटांक खबर आसतलें की एग्जाम ताच्या थोडेच दीस पयलीं सोंपल्या सगळ्यांची आनी सोमतेच तांकां जो थोडो टायम मेळ्ळो तो घेवन तांणी आपलो प्रॅक्टीस करून एकदम कमी टायमान 10 मार्चाक 6 मार्चाक मदीं एग्जाम आनी 6 एप्रिलाक नॅशनल लेवल म्हणजे पेरंटांनी खूब एफर्ट घेतल्या फ्लायट बूक करप ट्रेन्स बूक करप आनी ट्रेन इतल्या बेगीन मेळना खूब जाणांक खबर आसतलें पूण तरी जावन सगळ्यांनी आपले हे घेवन ती दिल्लीक गेली धाकटी भुरगीं सामकी एक दुसरेचे सुद्दां भुरगे आशिल्ले सगळीं जाणां थंय गेलीं आनी थंय 6 एप्रिलाक ते अल्पायन कॉन्व्हेंट स्कुलान तांचो थंय हे जालो नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन जालें थंय भारतांतल्यान खूब जाणां जिखलीं तातूंत मेन म्हणजे ही 2 भुरगीं गोंयच्यान ही 2 भुरगीं गोंयची फक्त ही 2 जाणां आशिल्लीं वेदांगाक 2nd प्रायज मेळिल्लो थंय आनी उशाक सिनियर कॅटेगरीन 3rd प्रायज मेळिल्लो थंय म्हणजे जर पळोवपाक गेलें न्ही दोगांयनी तांची जी गोवा लेवलाचेर जो स्कोर आशिल्लो तो वाडयल्लो तितल्यान जो टायम मेळ्ळो तातूंत तांणी वाडयलो तो तेन्ना थंय जिखप म्हणजे मागीर दुबय पार्टिसिपेट करपाक चान्स मेळप दुबय ती आतां जाल्ली 4 आनी 5 मेक इंडियेंतल्यान कितले जाण पार्टिसिपेट जाले भितर इंडियेंतल्यान एक्झॅक्ट म्हाका नंबर खबर ना पूण प्रत्येक कॅटेगरी जी आसा न्ही ज्युनियर सिनियर आनी एलिमेंटरी ज्युनियर आनी सिनियर प्रत्येका कडल्यान 3 टिम्स तशेंच ट्रॅक 1चे सो आनी ट्रॅक 1च्या वयल्यान आनी थोडे कॉन्सोलेशनूय प्रायजीस आशिल्ले सो पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 18 वयर टिम्स आशिल्ल्यो ज्यो इंडियेंतल्यान गेल्ल्यो थंय ते थंय जेन्ना पावले थंयचो सेटअप तांणी बरो केल्लो दुबयचो लायक व्हडलो एटलिस्ट ट्रॅक 2च्या उलयता ट्रॅक 1 म्हाका चड पळोवपाक मेळूंक ना कित्याक आमी हांगाच मातशे बिजी उरले बरो व्हडलो हें आशिल्लो बास्केटबॉल कोर्ट आसता न्ही तसो तो तुमकां थंय स्क्रिनीर दिसतलो फाटल्यान बास्केटबॉल कोर्ट आशिल्लो तातूंत तांणी सगळी 5 टेबलां लायिल्लीं ट्रॅक 1ची आनी आनीक 2 तांणी प्रॅक्टिसेक म्हणून दवरलेली सगळ्यांक सो हातूंत भितर कोणाक कितें कितें कसले कसले प्रायज मेळ्ळे हय हातूंत हें सांगपाक बरें दिसता की दोगांयनी बेस्ट काम केलें 2 मुख्य म्हणजे गोंयच्यान ज्यो 2 टिमी गेल्ल्यो ते दोगांयनी वेगळे रोबोट व्हेल्ले ते दिसपाकूय वेगळे आसात वेगळ्या रितीन काम करतात एसेंब्ली वेगळी आसा तांची दोगांयचे कोडूय वेगळे आसा आनी दोगांयची स्ट्रॅटेजी वेगळी आसा आनी ह्या खातीर वेदांगाक पयलो प्रायज मेळ्ळो इन ज्युनियर कॅटेगरी आनी उशाक पयलो प्रायज मेळ्ळो इन सिनियर कॅटेगरी सो तांच्या कॅटेगरीन ते दोगांकूय पयलो प्रायज मेळ्ळो ओके सो आतां आमी भुरग्यां कडेन या की वेदांत तूं सांग तुजें नांव सांग खंय शिकता कितली स्टँडर्ड आसा आनी तुजी एक्सपिरियन्स सांग हातूंतल्यान म्हजें नांव वेदांत अनिल कामत आनी हांव सरस्वतान शिकता जेन्ना स्टँडर्ड आतां हांव 4थीन वतलो जेन्ना हांव पयल्या वेळार रोबोटिक्स कॉम्पिटिशनान गेल्लो तेन्ना एक रोबोटिक्स फेस्टिवल म्हणून जाल्लो जो एका हॉलान जाल्लो आनी थंय आमकां प्रायज ना मेळूंक म्हणजे तांणी आमच्या कॅटेगरीक प्रायज दवरूंक नाशिल्ले मागीर आमी गोवा समीट म्हणून आयिल्ले
थंय आमची टीम गेल्ली. ओके. तातून हांव, शौर्य आनी अनीश म्हणून आशिल्ले. तातून आमी फर्स्ट प्रायज घेतलो आनी मागीर आमकां तें आवडूंक लागलें म्हणून आमी कोडेवरांनी पार्टिसिपेट केलें आनी गोवा रिजनल्साक म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें. ओके. तेन्ना मागीर दिल्ली गेलो तेन्ना म्हाका सेकंड प्रायज मेळ्ळें आनी मागीर ह्या वेळार परत फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स? म्हणजे दुबय गेलो आनी तुवें ओवरऑल थंयचें कॉम्पिटिशन आसता तेतून कशें दिसलें पार्टिसिपेट जावपाक? बरें दिसलें? भुरगीं बाकीचे भुरगीं वेगवेगळ्या देशांतल्यान येतालीं आयिल्लीं तांचे कडेन इंटरेक्शन केलें? हांव एक्सायटेड आशिल्लो पूण जेन्ना हांव चलोवंक लागलो तेन्ना मातसो नर्वस जाल्लो. ओके. जाताच, प्रत्येक जणी नर्वस जाता. आनी तुका कशी आवड तयार जाली रोबोटिक्सा भितर डॅडी खातीर? पयलीं जेन्ना आमी आग्वाद झेरीन गेल्लीं फाटल्या कॉम्पिटिशनान तेन्ना आमी थंय होलोग्राम बी खूब पळयले. तें म्हाका खूब आवडलें म्हणून हांवें म्हटलें आमी अशें कितें करुया. मागीर भितर आवड. तुजें फ्युचर प्लॅन कितें? तुका फुडें कितें करपाचें आसा लायफान? रोबोटिक्स इंजिनियर जावपाक आसा वा रोबो कितें तयार करपाचें आसा? कितें वॉट इज युअर प्लॅन इन फ्युचर? अशें कितें आसा? हांव व्हडल्या तुका रोबोट्स तयार करतलो आनी एर फोर्साचो वयर. एनी स्पेशल टायप ऑफ रोबो कितें पर्टिक्युलर टास्क करपी असो तकलेन कितें आसा? एनी स्पेशल मनीस कसो काम करतलो. ओके. सो मनीस हें कितें करपाक शकता तितलें तो करपाक शकतलो. वेरी गुड. लूक फॉरवर्ड टू दॅट. उशा बाय, हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स तुजी स्कुलाची, तुजी स्टँडर्ड कितें आसा? म्हजें नांव उशा कुमावत. हांव प्रोग्रेस हायस्कुलान शिकता. हांव आतां 10वेक वयतलें. सो आमी रिजनल्साक गेल्लीं. थंय आमचे इतले बरे स्कोर नासले पूण आमी सिलेक्ट जाल्लीं. सो टिचरीन सांगलें प्रयत्न करा. सो आय वर्कड हार्ड आनी नॅशनल्साक म्हाका 3rd प्रायज मेळ्ळें. सो आमी सिलेक्ट जालीं फॉर इंटरनॅशनल. थंय वचपाक खूब प्रॉब्लम्स आसली बिकॉज फंडींग आनी म्हाजे पासपोर्टाचे डॉक्युमेंटेशन खूब इशू आसले. सो टिचरान खूब हेल्प केली. मागीर सायज सर, विन्सर्ट सर तेंच्यांनी खूब हेल्प केली. मागीर म्हाजे पासपोर्ट जाले. सो प्रॅक्टीस करपाक म्हाका थंय चड दीस मेळूंक ना. ऑलमोस्ट 3 दीस मेळ्ळे आनी थंय हांवें हें केलें, ऑटोनोमसान कोड केलें आनी थंय आमी फर्स्ट प्रायज जिखली. सो आनी फ्युचर प्लॅन कितें तुजें? फ्युचर आतां हांव SSCक प्रिपेर करता. मागीर आफ्टर 10th हांव MBBSाक हें जातलें मेडिकल. आय टेक MBBS? ओके. गुड. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आमी माया कडेन येवया. ह्या हातूंत भितर सगळ्यांत मोस्ट इंट्रस्टींग पार्ट आशिल्लो तो क्रावड फंडींग, की ज्या पद्दतीन सगळे कम्युनिटी एक कडेन जावन अशे तरेचे एक प्रोजेक्ट फंड करप इज अ व्हेरी इनोवेटीव कायंड ऑफ गोश्ट. आनी म्हाका दिसता गोंयांत अशे थोडेच अशे तरेचे प्रोजेक्ट आसतले. सो लोक तयार आसा कंट्रिब्यूट करपाक. जर एक बरो प्रोजेक्ट आसा जाल्यार लोक स्पॉन्सर करपाक, कंट्रिब्यूट करपाक तयार आसता. तुमचो कितें अनुभव आसा ते भितर? कारण तुमी आतां भितर इनिशिएटीव घेवन हो क्रावड फंडींगाचो हें केल्लो, कसो केलो? सगळ्यात पयलीं सांगपाक म्हळ्यार जेन्ना आमी हें प्रपोज केलें की आमी इंटरनॅशनल लेवलाक जिखल्यात आनी आतां आमकां मुखार वचपा खातीर फक्त फंड्स अडचण आसा. सो जेन्ना हें प्रपोज जालें की आमी जर आपले आपूण फंड रेज करपाक शकता तितलो जाल्यार वी कॅन इजिली ट्रॅवल म्हणून. सो म्हाका खबर आशिल्लें की खंय तरी ही धडपड म्हजेरूच येतली आनी म्हाकाच करची पडटली बिकॉज इट इज माय कॉम्पिटिशन, माय स्टुडंट एंड माय फील्ड. सो जेन्ना हें म्हजेर आयलें हांवें फाटल्यान पळयलें ना. हांवें सगळ्यात पयलीं म्हजो जो मेंटर जाका हांव म्हज्या गुरुस्थानाचेर मानता साईश सराक, तांच्या कडल्यान एडवायस घेतलो. तांणी म्हाका सांगलें की तूं एक काम कर, एक असो अपील कर जेणे करून लोकां पर्यंत तूं ही न्यूज पावोवपाक शकतलें. सो द बेस्ट ऑल्टरनेटीव म्हाका दिसलो तो व्हिडिओ. म्हणटकच हांवें सगळ्यात पयलीं एक व्हिडिओ केलो. त्या व्हिडिओ खातीर बाय उशाक सांगलें की तुवें अशें सांगचें पडटलें लोकां मुखार, जेचो ताका अनुभव मात्त नाशिल्लो. ताणें केन्ना कॅमेराक फेसूय करूं नाशिल्लें. तातूंत भितर आमी जस्ट दिल्लीच्यान रिटर्न आयिल्लीं म्हणटकच ताचें हेल्थूय बरें नाशिल्लें. तें जोर आशिल्लो ताका, थंडी आशिल्ली. हांवें म्हटलें जाता तें जावं, गुळी घे पूण तूं कॅमेराक फेस कर बिकॉज आमचे कडेन टायमूय ना आनी दिसूय नाशिल्ले. हार्डली 20 days आमच्या हातान आशिल्ले.
तातूंत भितर ताजे सर्टिफिकेट्स ज्यो आशिल्ल्यो दे हॅड एरर्स. फॉर एग्जाम्पल ताजी बर्थ सर्टिफिकेटूच धरली जाल्यार ताज्या पेरंटाचें नांव मातादीन कुमावताच्या जाग्याचेर आडनांव मिश्रा आयिल्लें. सो दॅट सरनेम हय तो पासपोर्ट करपा खातीर डिफिकल्टी आशिल्ली. आतां जर हांव ताजे एकट्याचेच मुखार व्हरतलें जाल्यार एटलिस्ट वन ऑफ द पेरंट्स शूड हॅव अ पासपोर्ट जो तांच्या कडेन नाशिल्लो. आनी जशें आमकां खबर आशिल्लें वेन्यू आशिल्लो दुबय. सो दुबय जेन्ना आमी म्हणटा थंय आयदर ऑफ द पेरंट हॅज टू ट्रॅवल. दे डोंट अलाव अ गार्डियन विथ द स्टुडंट. सो तो एक दुसरो प्रश्न मुखार उबो रावलो. म्हणटकच हें सगळें एका सायडीक हांव झेलतालें तें सॉर्ट करपा खातीर आमी पासपोर्ट भवनान जायत्यो फावटी मारल्यो. थंय आमकां पासपोर्ट ऑफिसरांनी जायती मदत केली. आनी तें करता आसतना ह्या सायडीक व्हिडियो हांवें लॉन्च केलो आनी तो शॅर करपाक सुरू केली. मनान खंय तरी एक भंय आशिल्लो की फाल्यां सकाळीं आमचे डॉक्युमेंट सारके जातले पण तो पर्यंत आमचे कडेन तितले फंड्स रेज जातले काय ना, आमी खरेंच वचपाक पावतली काय ना, हो हॉन्टिंग क्वेश्चन दर रातीक म्हाका सतायतालो. म्हणजे दर सकाळीं उठले की आज कितले जाले आसतले काय, आज आमी पावतली काय, आमी अकाउंट नंबर दिल्लो, अकाउंट नंबर आमच्या मॅनेजमेंट सोसायटीचो दिल्लो स्कुलाचो. म्हणटकच एवरी सॅटर्डे आय कूड गो. पण अशें म्हजे कडेन 2च सॅटर्डे म्हज्या हातान आशिल्ले प्रॅक्टिकली. कित्याक 20 दिसां भितर 2 सॅटर्डेच म्हाका चॅक करपाक मेळटाले आनी द रेस्ट ऑफ द डेज आय हॅड टू मॅनेज वीथ हर सर्टिफिकेट्स, द डॉक्युमेंटेशन, विजा, मागीर फंड रेजींग. आनी तातूंत भितर कितें जालें, जेन्ना हें जालें आमी पासपोर्टाक घालें ताजी बर्थ सर्टिफिकेट वॉज नॉट रिपेरेबल बिकॉज आमकां सांगलें की GMCन सुद्दां हांव गेलें ताका घेवन. थंय आमकां सांगलें गेलें की ताज्या पेरंटाची मॅरेज सर्टिफिकेट जाय इन ऑर्डर टू करेक्ट द बर्थ सर्टिफिकेट. जें पॉसिबल नाशिल्लें कित्याक ताज्या पेरंटाचें लग्न जालां राजस्थानाक. दे आर नेटीव ऑफ राजस्थान अँड दे हॅव मायग्रेटेड टू गोवा. सो तो दुसरो म्हजेर पेज आशिल्लो कित्याक मॅरेज सर्टिफिकेट वूड नॉट हॅव बीन पॉसिबल विथीन स्पॅन ऑफ 20 days. म्हणटकच ऑल्टरनेटीव कितें. मागीर परत आमी पासपोर्ट ऑफिसराक मेळ्ळी. थंय तांचो आमकां बरोच सपोर्ट आशिल्लो. म्हणजे जेन्ना हांवें ताका सांगलें सर आय वॉन्ट माय चायल्ड टू रिप्रेझेंट आवर कंट्री फॉर दीस कॉम्पिटिशन, तें आयकतकच त्या पासपोर्ट ऑफिसरान म्हाका जाय तो हेल्प केलो. म्हणजे ताणें थंयच्या थंयच सांगलें म्हाका मॅडम तुमी फक्त एक पॅन कार्ड करा, दॅट शूड सॉल्व युअर प्रॉब्लम. पूण नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव ताका घेवन परत पासपोर्ट भवनान गेलें थंय जो सेक्युरिटी गार्ड आसा तो भितर म्हाका सोडना जालो. पयल्या फावटी कितें जाल्लें, म्हज्या चल्याचो पासपोर्ट रिन्युवलाक आशिल्लो ड्यू. सो ताज्या बरोबर हांवें ताजी अपॉयंटमेंट घेतली उशाची आनी आमी दोगांय भितर पाविल्लीं. पण नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव तो पासपोर्ट प्रोसिजर उशा खातीर करपाक वतालें तो सेक्युरिटी गार्ड म्हाका भितर कसोच अलाव करना जालो बिकॉज आयदर ऑफ द पेरंट हॅज टू गो विथ द स्टुडंट म्हणपाक लागलो, गार्डियन इज नॉट अलावड. परत आतां म्हज्या मुखार प्रश्न उबो रावलो की आतां हांव परत पासपोर्ट ऑफिसराक कशें समजायतलें की ताजी बर्थ सर्टिफिकेट मेळना, पॅन कार्डाक अनादर 15 days सांगलें आमकां. म्हणटकच आय प्रिपेर्ड माय ओन स्टुडंट उशा टू टॉक टू पासपोर्ट ऑफिसर. ताका हांवें समजायलें की बाय तूं अशें प्रिपेर कर, हें सांग वच आनी पासपोर्ट ऑफिसराक आनी ताका एक्सप्लेन कर की पॅन कार्ड फिजिकली मेळपाक ऑलमोस्ट 15 days आसा, 20 daysच्या टायमा भितर आमकां वचपाक जाय. सो हें आतां हाजें सोल्युशन कितें. म्हणटकच ताणें तशेंच केलें, तें पेरंटाक घेतलें, पासपोर्ट ऑफिसराक मेळ्ळें. लकीली पासपोर्ट ऑफिसर अग्रीड आनी ताणें ताका उपाय सांगलो ताजेर. आनी लकीली आमचो पयलो पासपोर्ट जो आयलो ताजेर फक्त नांवाच्यो चुको आशिल्ल्यो, म्हणजे जशें ताच्या बर्थ सर्टिफिकेट आशिल्लें तसो आयलो. सो वी हॅड टू रीअप्लाय फॉर द पासपोर्ट. आनी जेन्ना आमी रीअप्लाय केल्लें तेन्ना आमचो पयलीं जो आमी पॅन कार्ड अप्लाय केल्लें न्ही दॅट वॉज द सोल्युशन गिवन टू अस बाय द पासपोर्ट ऑफिसर. सो तो पॅन कार्ड तितल्या म्हणसर सॉफ्ट कॉपी आयिल्ली, हार्ड कॉपीक वेळ लागपाचो आशिल्लो. सो आमी वचून पासपोर्ट ऑफिसराक ताका सांगलें रिक्वेस्ट कर की आमची हार्ड कॉपी आयली की आमी पयलीं हाडून तुका दिता, सद्या ते सॉफ्ट कॉपी एज अ लेजिटिमेट प्रूफ घेयात आनी मातसो ताका रिइश्यू जाता जाल्यार पळया. तातूंत भितर कितें आशिल्लें, जेन्ना पासपोर्ट रिइश्यू जाता इट कॅनॉट गो बाय तात्काळ म्हणून सांगलें आमकां. एंड इट्स अ स्टुडंट पासपोर्ट विथआउट हर पेरंट्स पासपोर्ट इट वॉज. सो सायमल्टेनियसली आमकां सोमतेच ताज्या बापायचोय पासपोर्ट अप्लाय करचो पडलो. म्हणटकच तोय पासपोर्ट अप्लाय केलो, हाजो रिइश्यू करपाक घालो. आनी आतां आमचेर पेज आशिल्लो कित्याक ऑलमोस्ट आमच्या हातांतल्यान 12 days गेल्ले, उरिल्ले 7 दिसां भितर आमकां पासपोर्ट आशिल्लो, विजाची तयारी आशिल्ली. आनी पासपोर्ट आयल्या शिवाय वी कॅन नॉट अप्लाय फॉर द विजा.
म्हणटकच आनी हें चालू आसतना सायमल्टेनियसली हांव क्रावड फंडिंगा खातीर सगळ्या सोशल मिडियाचेर शेअर करत आशिल्लें. रिस्पॉन्स कसो येतालो? रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड, इट वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह. आनी सांगपाचें म्हळ्यार विन्संट टॉस्कानो सर म्हणून जे शॉराव आयलंडाचेर दर वर्सा रोबो स्प्लॅश कॅम्प करता रोबोटिक्साचो, वीच वॉज इवन अ चेंज मेकर फॉर माय ओन स्टुडंट, बिकॉज लास्ट इयर हांवें ताका पार्टिसिपेट करपाक थंय व्हेल्लें. आनी थंय जेन्ना ती लूज जाली, म्हणजे लास्ट मोमेंट ती लूज जाल्या, तांच्या कडल्यान तो प्रोजेक्ट आफ्टर द टायम डेडलायन गिवन रेडी जाल्लो. म्हणटकच दॅट वॉज जस्ट इन शॉर्ट तुमकां टायमार तुमचे क्राउड फंडिंगाचे पयशे हय म्हणजे जस्ट इन टायम. जशें 30th म्हणपाक जाता, 30th म्हटल्यार विन्संट टॉस्कानो सरान शेअर करून रिशेअर करून अपील करून ताणें आपल्या सायडीच्यान क्राउड फंडींग हाडलें. मागीर साईश सरान शेअर केलें, हांवें पर्सनली अप्रोच खूब जाणांक केलें. आनी केन्नाच ना, ते पयल्या फावटी हांव MLAच्या दारान सुद्दां ताका घेवन पावलें. हांवें म्हजे पर्सनल हेज्या खातीर केन्नाच हांव खंयच्याच MLA कडेन वचूंक ना. मे इट बी माय ओन स्टडीज ऑर इट मे बी माय वर्क मॅटर्स. पण पयल्या फावटी हांव ह्या भुरग्या खातीर MLAच्या दारान गेलें एंड आय अप्रोच्ड. त्या वेळाचेर मेळ्ळो ना आमकां, पण टुवर्ड्स द एंड ऑन 30th मॅम डिलायला लोबो कॉल्ड मी अप that she is ready to sponsor some amount for her. She donated 10,000. 10,000 1 lakh जे तुमचे टार्गेट आशिल्ले ते कंप्लीट जाले की 1 lakh आमचे टार्गेट कंप्लीट जावन ताच्या वयरूय आमी पावली. ऑलमोस्ट 150 जाल्ले बाय 30th. 1,50,000 सुमार आमचे क्राउड फंडींग जालें. पण तितल्या म्हणसर कितें जाल्लें, ह्या सायडीक ताज्यो टिकेटाचो रेट जो एक्सपेक्टेड आशिल्लो, आमी जे बजेट काडिल्लें तें डबल जाल्लें, बिकॉज इट वॉज लास्ट मिनट बुकींग. आनी त्या खातीर आमकां परत आनी फंड रेज करचे पडले, ज्या खातीर आमकां साईश सरान खूब हेल्प केलो. आनी ताणें म्हणजे आपल्या कॉन्टॅक्ट्साच्या थ्रू अपील करून थंयच्यानूय आमकां खूब हातभार मेळ्ळो. सो खरेंच पॉझिटिव्ह. आनी इतले देव्यांतल्यान तुमी गेली आनी हें एक कंप्लीट केलो, एक ड्रीम कंप्लीट जालें ताजी. खरेंच. सो इट्स खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें तुमचें कंट्रिब्युशन आनी लोकांचें कंट्रिब्युशन आसा तें. आनी एकूच सांगपाचें म्हळ्यार आमचो स्टे जो आसा दॅट वॉज कंप्लिटली स्पॉन्सर्ड बाय आवर ओन गोवन पर्सन बाय नेम मनोज गायतोंडे, जाणें मुखार येवन सांगलें की your to and fro travel will be managed by him. The complete stay was organized by him at his own flat in Dubai. Manoj Gaitonde. He is in Dubai. सो म्हणजे देवा सारको तो मनीस आमकां लास्ट मोमेंट, कित्याक लास्ट आमचें जें उरिल्लें तें हॉटेल बुकींग उरिल्लें आनी आमी तेंच पळयतालीं की सगळीं इंटेंशन बरें आसा जाल्यार कितले लोक फुडें येता आनी तें कार्य सिद्धीक वता. हें आतां खरें ताजो प्रत्यक्ष अनुभव आमकां ह्या फूल एपिसोडान आयलो. म्हणजे आतां सांगपाक त्यो काणयो कश्यो दिसता, पण वॉट वी हॅव गॉन थ्रू इज वॉट वी नो. जस्ट लास्ट आमचे कडेन एक मिनट उरला. सो तुमचो कितें अनुभव हातूंतल्यान आनी तुमी तुमच्या स्कुलाचें कंट्रिब्युशन कितें आसा आनी कसो एक्सपिरियन्स भुरग्यांचो हातूंत भितर? हांव संचिता नागवेकर, कंप्युटर टिचर ऑफ सरस्वती विद्यालया. तर हे 7 वर्स आमच्या स्कुला खातीर खूब अशें लक्की आसा ह्या रोबोटिक्स, कोडिंग एंड रोबोटिक्सा खातीर. तर खूब एनकरेजमेंट आमच्या भुरग्यांक मेळप हें कारण सुरू जालें हे जानेवारी पासून. गोवा इंटरनॅशनल रोबोटीक फेस्टिवल हें अनावन्स जालें आनी हाच्या भितर आमकां फुडें सरपाक मॅनेजमेंटान खूब सपोर्ट केलो. गो अहेड, फॉर्म युअर दीस, रजिस्टर युअर टीम. सो प्रायमरी, सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी अशे 3 टिमी आमचे रजिस्टर केले. सो तातूंत प्रत्येक हेका वेगवेगळो थीम आशिल्लो. सो आमकां प्रायमरीक आनी सेकंडरीक आशिल्लो तो FLL एक्सप्लोरर एंड चॅलेंज आशिल्लो आनी हेका आशिल्लो सेकंडरीक आशिल्लो, सेकंडरी प्लस हायर सेकंडरी आशिल्लो. तांकां आशिल्लो FTC चॅलेंज आनी भुरग्यांचो खुबूच बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. आनी ताका एक लोकांक भुरग्यांक एक्सायटमेंट आसता, मागीर हळू करून जी एक्सायटमेंट कमी जाता, कशीच कमी जावंक ना. लेस टायम आशिल्लो आनी काम भरपूर आशिल्लें. तर आमच्या भुरग्यांनी तें सगळें काम विथ अंडर गायडन्स ऑफ दे कंप्लीट. आनी ह्या 3 टिमीक मेंटर
आशिल्ले अनय कामत सर तांणी इतले बरें गायड केलें आनी सो दॅट तातूंत खूब बरें भुरग्यांनी आमचें केलें आनी तेच आमच्या भुरग्यांक एक एक्सप्लोजर कसो मेळ्ळो एनकरेजमेंट कशें मेळ्ळें. सेकेंड जो हेट आशिल्लो तो गोवा टॅक समीट म्हणून आशिल्लो तितून आमच्या वेदांगान आनी ताच्या टिमीन पार्टिसिपेट केलें आनी तें ऑर्गनायज केल्लें आमच्या गोवा ट्रॉनिक्सान आनी थंय तांकां फर्स्ट प्रायज विन जालें. आनी जे मागीर हे अनावन्स जालें तें आमचें हें कोड्यावर 5.0 इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन आनी हे 3 लेवल आशिल्ले रिजनल दॅन नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ह्या तिनूय हेतून खूब खूब म्हजी सगळी खूब आशिल्ली भुरगो इंटरनॅशनल लेवलाचेर वचून एक प्रायज घेता ही खरेंच स्कुलाकूय बीन खूब रायट. हे इजी नाशिल्लें आनी रियली ड्रिम्स कम ट्रू आनी माया मॅमान सांगलें तशें आमकां खूब खूब जाणांचो असो सपोर्ट मेळ्ळो एंड फायनली म्हणटात तसो आमी आमच्या गोवा खातीर आमच्या इंडिया खातीर करून दाखयलें इन दीस कोडिंग एंड रोबोटिक्स फील्ड. सो हें आमी इतली पॉझिटिव्ह आमचें हांगा डिस्कशन जालें आनी असो विशय आनी जे गोंयकारांक अभिमान दिसपा सारको असो तरेचो विशय अशे तरेची गोश्ट तांणी ह्या भुरग्यांनी आनी तांच्या पेरंट्सांनी आनी टिचरांनी हांगा करून दाखयल्या. आनी आमी हाजे पयलीं म्हणलें तशें कितली जर कम्युनिटी एक कडेन येता सगळे लोक जर एकठांय येता आनी जर आमचें इंटेंशन बरें आसा गोल बरो आसा जाल्यार कितेंय डिफिकल्ट गोश्ट ती कंप्लीट जावपाक शकता. हें हातूंतल्यान सिद्ध जाता आनी आमची भुरगीं कितें टॅलंटेड आसा हें आमकां कळटा. कितलो डिफिकल्ट विशय आसूं की आमच्या भुरग्यांक जर योग्य मार्गदर्शन मेळ्ळें तांकां जर बरें मेंटरींग जालें जाल्यार भुरगीं आमचें कितेंय साध्य करपाक शकता हें हातूंतल्यान प्रूव जाता. तुमकां सगळ्यांक हांगा आयले आमच्या स्टुडियोन आयले तुमचे विचार मांडले तुमी तुमचे एक्सपिरियन्सीस शेअर केले म्हणून धन्यवाद.